Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही खालतेपणा विषयांत ऐकून असो या दाळाचं सुमार शिकवण आम्ही ऐकले असतात. आज आम्ही खालतेपणाने पाताक या विषयांत आम्ही तितके ज्ञान आमकां भगवान पौलान तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र पयलो अध्याय 15वें वचन तिके आमी आयकाय. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत्य पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू ख्रिस्त संसारी आयलो आणि पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांव. पळया भगवान पाऊल कशें सांगता. आता खालतेपण आनी पाताक आमी म्हणटा आसतना पातकाक आमकां प्राचित पाताक प्राचित करचें, पातकाची दूख धरचें, पेनिटन्स अँड कंट्रिशन. हे पातका विशयांत आमी ज्ञान आसा. पाताक आमी सांडिल्ले जाल्यार आनी त्या देखून खालतेपणा विशयांत आमी उलयतना हे दोन संगती आमी गमन दवरूंक आसा आनी ह्या विशयांत आमी ज्ञानूंक आसा. पूण मोगाच्यानो आमकां जेजून शिकयल्ल्या त्या खालतेपणाच्या शिकवण्यांत जावं तशेंच अपोस्तलांच्या शिकवण्यांत जावं तांच्या पत्रांनी चिठींनी आमकां ह्या पातका विशयांत कुमसार जावच्या विशयांत आनी कांय आयकूंक मेळना. मगार जेजूच्या शिकवणेंत आमी जाणा जाल्यार हे दाळाच खालतेपणा वरवीं आमचें पवित्रपणाक खालतेपण भोव गरजेचें. आमी गेल्या त्या शिकवणेंत आयकल्लें आसा. खालतेपण पवित्रपणाक भगवानपणाक बेसावांनी भरलेल्या जिविताक भोव गरजेचें. खालतेपण आमी डिफायन करचें जाल्यार सांगचें जाल्यार खालतेपणाचें म्हणवें it is the humility is the displacement of self by the enthronement of God. म्हणजे आमचे हांव म्हणलें ते अहंकार आमच्या जिवितांतल्यान भायर उडोवन हांगा ह्या काळजांत देवाक आमी रायचो राय आमचो धनी म्हणून ह्या काळजांत आमी देवाक रायपाटपांचें म्हणटात. एन्थ्रोनमेंट ताका किरीट थंय आमी दिवचो. एक सोबीत कंठार आसा न्ही, Jesus, I enthrone you. तशें जेजूक देवाक आमी हांगा एन्थ्रोन करचें, आसन हें दिवचें, सिंहासन दिवचें, हें जावन आसा खालतेपण. म्हळ्यार देवच सर्वस्व जाता, हांव म्हणलें कांयच ना जाता, हें जावन आसा खालतेपण. पूण आतां पाताक आनी खालतेपणा विशयांत आमी आयकतना एक थोड्यो सांगती आमी जाणा जावया. पयलें जावन आमी देव आपल्या भाग्यवंतांक कुरपा लाभयता. देव आपल्या भाग्यवंतांक कुरपा लाभयता. हांगा आमी पावला विशयांत गमन दिवया. पळया, एक पातकी आसून तो खालतो जायचे जाल्यार ताका कुरपेची गरज आसा. आनी ही कुरपा आमी सारकें जाणा जायचे जाल्यार एक मुख्य व्यक्ती जावन आसा अपोस्तल पाऊल. ताच्या जिविता मार्फत आमी हें खालतेपण आनी पाताक आनी खालतेपण हे सारकें समजून काडगेत. पळया मोगाच्यानो, खालतेपण आनी पाताक सांगता आसचें कशें साध्य ना.
हांगा आमकां भगवान पावलाचे जिताची पत्रां ताणें दिल्ल्या शिकवणेंत आमी जाणा जायचे जाल्यार पयल्या सुवातेर सांत पावल आपलें पाताक वळखता. सांत पावल आपलें पाताक वळखता. हांव आतां आयकल्लें उतार वडांतलो वडपातकी उंच म्हणटा. पळया सांत पावल आपूण देव कन्वर्शन आपणाचें कन्वर्शन ताचें परिवर्तन ताचे पयलें तो जेजू भेटच्या पयलें आपूण कोण जावन आशिल्लो हें उलयता सांत पावल. आमी आमकां हें आयकूंक मेळटा ताचें पयलें कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 15व्या अध्यायाचें 9 आनी 10 वचन तिके वाचलंय. 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and 10. धर्मदूतामध्ये हांव कनिष्ठ. धर्मदूत म्हणलें नाव लेगून म्हाका फावो न्हय. कित्याक देवाच्या पवित्र सभेक हांवें दग दिला. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाच्या कृपे वरवीं मात्र ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजायकी सांगचे जाल्यार तांचे सक्ताप्रास चड मिनतेन हांव वावरला. प्रेज द लॉर्ड. पळया मगाचो सांत पावल आपणाचे पाताक पयलें सांगता. हांव धर्मसभेक पवित्र सभेक दग दिल्लो. हांव देवाक निंदा उलयल्लो. हांव पण म्हाका देवान आपल्या कृपेद्वारी हांगा सांत पावल कृपे विशयांत उलयता आनी ती कृपा उगडून काडूंक तयार ना म्हणटा. तशेंच एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायाच्या 8व्या वचनांत सांत पावल परतून तेंच उतरां म्हणटा म्हणून देवाच्या भक्तां सांगी कनिष्ठ जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापोंक नजो जाल्ले संपत्तीची बरी खबर हेर जातींच्यांक परगट करचे भाग म्हाका मेळ्ळा. पळया हांव कनिष्ठ. हांव कांयच न्हय. हांव पातकी. हांव योग्य न्हय. सांत पावल आपल्या पाताक उचारतना हांगा कृपा लाभली. कृपा ही त्या विशयांत उलयता. म्हणजे देव आपणान वेंचून काडिल्ल्या भक्तांक आपल्या भक्तांक कृपा दिता. कृपा दिवन उपयोग दिता. तांकां खालते त्या कृपे मार्फत खालते सांबाळटा. परत्या तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 13 वचन आनी 15वें वचन तिके वाच बये. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदोवन अपमान केल्लो. भावार्थ विणे आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्ल्या देखून ताणें म्हजे वयर काकूळट दाखयली. 15वें वचन. दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत्य पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू ख्रिस्त संसारी आयिल्लो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांव. पळया मगाच्यानो सांत पावल आपल्या पाताक उचान सांगता. कन्फेशन म्हणलें पाताक उचान सांगता. हांगा सांत पावल एक पटीन जेजू क्रिस्ताक भेटिल्ल्या तशेन ताका कृपा लाभली आनी ताचे पाताक तो वळखलो आनी देवाची बसवणी ताका फाव जाली. कितें
जेरेमाया प्रवादी मारिफात चॅप्टर 31 वर्स 34 देवाचे उतार आमकां अशें आयकूंक मेळटा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख सर्वेश्वराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळी म्हाका वळखातली. ल्हाना तावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्वर. कित्याक हांव तांचो अपराध आयकाया सारकें हांव तांचो अपराध भोगशितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. केदींच उडास करचो ना. आय विल रिमेंबर देयर सिन्स नो मोर. देव एक फावटी बक्षिल्ल्या मागीर परत्यान उडासा खाडिना. देव इतलो काकूळकार. पूण सांत पावलो तो केदींच विसरोना. हांव पातकी म्हणलें सत तो केदींच विसरोना. घडये आपण पातकी आपणाचे पाताक आपल्या दोळ्या मुखार तो हृदयात दवरतलो. कित्याक परत्यान पातकान पडना जावच्याक. पळया म्हाका मुखार हांव सांगता. हांगा सांत पावलो दावीद राया बरी Psalm 51 verse 3 बाय वाचतिके Psalm 51 verse 3 50 आणि 1 कीर्तन 3रे वचन. मुझे गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. पळया मुगाचे न्हू तशेंच सांत पावली आपणाचे पाताक सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरतलो. कित्याक परत्यान पातकान पडना जावच्याक. प्रेज द लॉर्ड. अशें मोगाचें न्हू सांत पावलो आपणाचे पाताक वळखून घेता. हे अशें दुसरें जावन सांगचें जाल्यार सदां पाताक करता काय सांत पावलो ना. सबार चूक समजोनी कितें सांत पावलो पाताक विशेष जावन सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत अशें म्हणटा कोण म्हाका ह्या पातकी कुडींतावन बचाव करतलो. सांत पावलो अशें म्हणचें आयकून थोडे अशें सांत पावलो पातकान जाल्लो म्हण चिंतात. ना चूक समजोनी ती मोगाचें न्हू. सांत पावलो पातकान नातलो. सांत पावलो ह्या आमी सांत पावलाचे ती पत्रां गुंडायन आमी पळयतच गेल्यार ताचो अर्थ दुसरो आसा. सांत पावलो एक फावटी आपणाक जेजूच्या आमोलीक देवाच्या शर्येच्या रक्तान आपल्या पाताक धुल्ल्या मागीर आपणाक कुरपा लाभल्या मागीर ती कुरपा होगडोन खाणिवंक तयार ना म्हणालो. आपण कुरपा होगडोन खाणिवंक तयार ना. कित्याक कुरपे मारिफात आपण बचाव जाला. आपण पातकी पूण कुरपेद्वारी सोडवण लाभलेलो पातकी. सुटका लाभलेलो पातकी. सदांच तो आपले पाताक नियाळटना वही तो मोगाच्या न्हू आपणाक जेजूच्या देवाच्या शर्येच्या रक्तान नितळ केल्लें आसतना त्या मोगाळ देवान आपणाक आपल्या हातांत उबान धरला आनी आपणाक मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट नेसयला न्ही. तिके वाच कीर्तन 103 वर्स 4 दावीद रायेंच म्हणटा पाताक आदारलें वय पूण उपरांत पातकाक परतून वचूना. सांत पावलो आमकां सांगता देवान आपणाक कितलें उबान धरलें. कशें उबान धरलें आयकात कशें
कीर्तन 103:4. तुझो जीव फोंडांतलो निवारता, तो देव तुझो जीव फोंडांतलो निवारता, तुझ्या माथ्यार मोगाचो तुझ्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. काकुळतीचो मुकुट किरीटान नेसयला आपणाक. मोगाच्या आणि काकुळतीच्या किरीटान म्हज्या देवान म्हाका जेजूच्या रक्तान मोलाक घेवन हिमापरा शुभ्र नितळ करून म्हाका कुरपेचो मोगाचो काकुळतीचो किरीट मुकुट नेसयला. तशें आसतना हांव सदांच पाताक कशें करूं? ना मोगाचें ना. डीप जावन आमी वचचें पडटा वयल्या वयर न्ही. देवान दिवची कृपा. एका पातक्याक आनी एका शिकोवण्यात हांवें तुमकां भोवशा आमोलीक रक्ताचें शिकोवण शिकयतना डबल क्लेन्सिंग म्हणलें एक पाळ घातलो तातूंत त्या 10-12 शिकवणेंत एक शिकवण डबल क्लेन्सिंग म्हणून चार्ल्स स्पर्जनाची शिकवण. थंय चार्ल्स स्पर्जन अशें सोबीत करून सांगता, देव आपली देणी दित आसतना एक देणें दिना, दोन फुलां कशीं दिता. एक फूल आमच्या पातकांचें भोगसाणें जाल्यार आनेक फूल हांवें पातकान पडनातल्या बरी म्हाका रातचें कुरपेचें फूल जावन आसा. पळयात, तूं अशें सवाल करता. जर तर म्हज्या पाताक भोगशिलें, चिंती हांव व्हडांतलो व्हड पातकी, निजायकी व्हडांतलो व्हड पातकीच जावं, चिंत्या न्ही, निजायकी हांव व्हडांतलो व्हड पातकी मोगाचो. आतां म्हाज्या पाताक पुरा देवान भोगसिलें आनी म्हाका परतून तशें सोण सोडलें म्हण चिंता. पाताक भोगसिलें वय, पूण परत्यान म्हाका त्याच जिविताक सोडल्यार, तिंच पातकां करूंक सोडल्यार, त्याच हळशिकायेंत बुरशेपणांत ते सुणें कशें आपणान वोंकुल्लेंच वचून परत्यान खाता, दुकर कसो आपणाक धुल्यार परत्यान त्याच चिखलान धुयता, तशें म्हाका सोण सोडल्यार म्हज्या पाताक भोगसून फायदो कितें? देव तसो आमकां सोडिना म्हणटा. पळय मोगाचो न्हू, हांगा सांग पावलो, सांग पावलाचें जिवीत तेंच जावन आसलें. देवान आपणाक एक पटी मोलाक घेतला, विकतें घेतला, जेजूच्या रक्तान आपणाक विकतें घेतला आनी आपणाक कृपा दिल्या. त्या कृपेद्वारी आपूण एक बाग्यांपणाचें खालतेपणाचें जिवीत त्या कृपा आसल्या वरवीं ताळो सदांच पाताक करचें ना उरलें. सांग पावलो तिसरें जावन सांगचें जाल्यार खंय आमकां सांग पावलान कुमसार जावचें. परत्यान ह्या घडीत एक पटी देवाक मेळिल्ल्या उपरांत, जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत परत्यान ताणें कुमसार जावचें आमकां आयकूंक मेळना. कित्याक तो कृपा इतली उडास ताका कृपा आसा न्ही, ती कृपा ताका सदांच ताच्या उडासाक येताली. तो जाण आसलो आपूण येदो व्हडलो पातकी, कठीण तराचो पातकी, टेरिबली हाव सीन. हांवें देवा विरुद्ध कठीण तरान पाताक आदारला, मात्र न्ही हांव इतलो आसकत त्या अर्थान सांगता सांग पावलो. त्या अर्थान सांगता सांग पावलो, हांव आसकत म्हजे थंय खंयच्याय घडये पाताक परत्यान येवंक शकता. त्या देखूनच ही कृपा म्हाका सदांच म्हजें पयलेचें पाताक उडासा करता. आनी तशेंच आतांय प्रेजेंट सिनी आतां परत्यान हांवें पाताक आदार नातल्या बरी म्हाका ती कृपा सदांच जागृत चेतावणी म्हणटात न्ही, तशें चतराय म्हाका चतराय दिता. तशें जाल्ल्यान आपूण परत्यान पातकांत पडनाशें सांग पावलो चतराय सांबाळटा. कित्याक ताचे थंय कृपा वळटाली, ताचे थंय कृपा वळटाली.
हांवें पयलेच्या शिकवण्यान जेजू कितें प्रीच करता तें प्रॅक्टीस करतालो. तशेंच हांगा सांग जाल्यार आमकां पळया तुमकां लाभलेली कृपा होगडोन काणये नाकात. दुसऱ्या कोरिंथीयांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय पयलें वचन तिके वाच बये. देवाच्या कामान ताचे सहवावराडी जाल्ले आमी या परी तुमकां उलो दितो. देवातावन तुम्ही घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. पळया आमकां व्यर्थ करून घेनाकात कृपा म्हण सांगता सांग पावल जाल्यार तू आपण व्यर्थ करून घेता काय? आपण केदी ती कृपा व्यर्थ करून घेना म्हणटा. बया तिके वाच घराक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 21 वचन. देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना. देवाची कृपा हांव इन्कार करूंक तयार ना. ही कृपा म्हाका कितें करता? सदांच खालतें रावशें करता. कितें करता कृपा? अरे तू देवा विरुद्ध कसो गेल्लोय. एका काळार इतलो देवनिंदा उलयल्लो तू. क्रिस्ताच्या पवित्र सभेक क्रिस्ताकच दग दिल्लो तू. आनी परत्यान तशें करनाका. कृपा आमकां सांगता मगेच्यानो आमकांय तितलेंच सांबाळ काही आपण चुकलो तशें केलें अशें केलें म्हण कुमसार जायना. आमकां सांबाळचे कुमसार आयकूंक मेळना. बगार ताचे पत्रांत तो अशें सांगता आपण पवित्रपणाचें जिवीत जियेलां. तुमचे मुखार हांव नितीवंतपणाचें जिवीत जियेलां. पळया तिके आयकया आमी सांग पावलाची उतरां 1 थेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 10वें वचन तिके वाच बये. तुम्ही भावार्थी जाल्ल्या उपरांत तुमचे थंय आमची चाल इतली नितळ नितीवंत प्युअर आणि righteous and without any blame जाऊन असली म्हणल्यार तुम्हीच साक्ष. देवी एका साक्ष. आपण तुम्ही मनशा उजीर आणि देवा उजीर भाग्यवंतपणाचे पवित्रपणाचे जिवीत नितीवंतपणाचे जिवीत आक्षेपाविन जिवीत हांव तुमच्या मुखार जियेल्लो आसा. म्हणजे सांग पावल आपणान पाताक केला चुकलो देवाच्या परिपूर्ण त्या उजवाडाच्या मोगाच्या विरुद्ध गेला म्हणून काही सांगिना. तशेंच 2 कोरिंथीयांर 1 अध्याय 12वें वचन तिके वाच बे. 2 Corinthians chapter 1 verse 12. हे एक सांगतीत आमकां अभिमान भोगता. कितें ती सांगत ऐकया. सर मनशामध्ये आणि प्रत्येक जावन तुमचे मध्ये कोरिंथीयांमध्ये आम्ही चलताना आमची चाल सिन्सियर आणि देव भिरांतीची म्हणणं इन द फिअर ऑफ गॉड आमचे अंतस्करण साक्ष देता. आमचे अंतस्करण साक्ष देता. आम्ही काही चुकून पडू ना. कोणाकच मेमोस करू ना. अन्याय करू ना. लुटवू ना. न ना. तुमचे आम्ही दुरुपयोग करू ना. आम्ही तुमचे कडे बरेंकन आसुल्ले पळया मोगाचे न्हू सांग पावलो सांगूंक शकलो. आम्ही चुकून पडू ना. कुमसार जावना तो सदां एक पाताक केलें ते ना. एक पटीन देवाक आयिल्ल्या तक्षण देवाक आपणा भितर पळया तो पवित्रात्मा म्हजे थंय जियेता. तुमी पवित्रात्म्याची मंदिरा पवित्रात्मा तुमचे थंय जियेता म्हण तुमी नेणात अशें सांगितलें जाल्यार पवित्रात्मा पावला थंय जियेतलो न्ही. इतली पत्रां पवित्रात्म्या शांत कृपे शांत आनी बरयल्लें आसतना पळया सोबीतकान सांगचें जाल्यार पळया हांव भलायकेंत आसतना म्हजे थंय पिडा ना. हांगा उजवाड आसा भायर काळोख आसा. हांगा उजवाड आसा. उजवाडान काळोखाक जावन गिळ्ळां.
तशेंच जिवितान म्हणजे ते जिवीत आसा मरण गेला. तशेंच आत्मीक दृश्टीन केदळा जेजू क्रिस्त आपल्या पवित्रत्म्या मार्फत म्हजे थंय तुमचे थंय सांबाळला थंय जियेतना ताचे थंय आत्म्याची भलायकी, आत्मीक उजवाड, आत्मीक जिवीत आसलें. तें राडीक तरान आसलें. पातकाक थंय वेळो ना. जेजू तुझे थंय आसतना पाताक आसूंक साध्य ना मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी हे सदांच उडासान दवरचें हांव एकूच भय हांव पातकी पूण आय एम अ रॅन्सम सिनर. हांव जेजूच्या रक्तान मोलाक घेतलो पातकी. त्या जेजूच्या रक्तान म्हजे पाताक धुल्लो पातकी. हांव आतां पातकी न्हय. आता हांव देवाचो पूत म्हणटली ह्या भावार्थान, ह्या भरोशान, ह्या खालतीकायेन, ह्या ल्हानवीकपणान जियेता. ही ल्हानवीकाय, हे खालतेपण आपापी कृपा आमकां बोलता. पातका वरवीं हांव बचाव जाल्लो, जेजूच्या रक्तान मोलाक घेतलो पातकी. पातकी म्हणतो पूण पाताक सांडतो. परतून कुंसाराची गरज पडना. देवा थंय ह्या रितीन फाटी परतल्ले भगवंत सगळी तांकां गरज पडूंक ना. कित्याक त्या कुरपेन जियेतले. ते अमेझिंग ग्रेस कंठार आसा, आय वॉज वन्स ब्लाइंड, आय वॉज वन्स लॉस्ट बट नाव आय एम फाउंड. आय वॉज वन्स ब्लाइंड बट नाव आय कॅन सी. आमी पातकांत काळोखांत अंधकारांत आसल्यो पूण आतां उजवाडाची भुरगीं आमी. काळोखाची न्हय आमी. परत्यान पातकांत पडचे तसलें जिवीत आमकां दिवना. हे जाल्यार सांगलें तुमकां. परत्यान आमकां देव सोण सोडता जाल्यार पाताक बोगसून फायदो कितें? मोगाच्यानो चिंतून पळया. आमकां देव हे खालतेपण हांव पातकी म्हूण वळखूंकच्या वरवीं सदांच तूं परत्यान पडोवंक शकतय. कित्याक ती कशें रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 7 अध्याय 18वें वचन वाचपे. जे कितें बरें ते म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्त मांसाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हणून म्हजे थंय आत्रेक असल्यार घरची सकत म्हजे थंय ना. पळया मोगाचो न्हू सांबाळ आपले आसकत काय वळखून काण घेता. सांगातच 8व्या अध्यायाचे 2रे वचन तिका वाच पळय. रोमन्स 8:2. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बनपसंतली तुमकां निवारल्यान. तुमकां म्हणटना आपणाची निवारला. त्या देखून ताका कुंसाराची गरज ना. पातकात हांव निवारला. आत्मे जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तो जियेत आसा. निरंतर त्या एकवटान जियेत आसा. आनी तशें जाल्ल्यान मोगाच्या भावांनी भयणी हे पाताक तो वळखता पूण पाताक करिना. आपल्या आदल्या पाताक आनी आतांय आपूण पळोवंक सोदता वळखता पूण आपणाक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान पवित्रत्म्याच्या आदारान सुटका लाभल्या. केदळा जेजू म्हजे थंय जियेता पवित्रत्म्याद्वारे. बाप म्हजे थंय काळीज देवाचें सिंहासन जाता. हांव म्हणलें वेता ना जाता संपूर्ण तरान. ते जाणा इजाया प्रवादी मार्फत 2रा अध्याय इजाया चॅप्टर 2:17. मनशांचें घर खालतें जातलें. मनशाचो अहंकार देंवतलो. आनी सर्वेस्पर एकलोच त्या दिसा उंच उबारलेलो जातलो. ह्या काळजांत आमी सर्वेस्वराक बापा पुता पवित्रत्म्याक हे काळीज म्हजें सिंहासन जावन दी. उंच आमी उबारया आनी
खालतेपणाद्वारे पवित्रपण पाताक सांडिया हे मोगाचें पाताक सांडचें जावन आसा खरें खालतेपण. पातकांत रावच्या खातीर आमकां देवान कृपा दिवना, बगर पातकांतावन सुटका जावच्याक. पातकांतावन सोडयलेलो पातकी जावच्याक, सोडवण लाभलेलो पातकी. रॅन्सम सिन लॉस्ट बट नाव फाउंड. हे आमचें जिवीत खालतेपणाचें जावन दी. हे खालतेपण आमकां फाव जावन दी. सदांच आमच्या पाताक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून परत्यान त्या देवा मोगाळ देवाक सांग पावल म्हणटा खंय आपणाक एक मॉन्युमेंट कशें देवान उबारला. हांव एक मॉन्युमेंट कशें देवान म्हाका उबारला. मोगाचें न्हू, आमी ताच्या हातांत एक मॉन्युमेंट जावया. आमी ताच्या मोगाच्या आनी काकुळटीच्या मुकुटान न्हेसलेले जावया. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां तूं खालतेपण लाभय. तुज्या काकुळटीचो आनी मोगाचो मुकुट आमचेर न्हेसय. तुजें मॉन्युमेंट आमकां कर, स्मारक आमकां कर. सर्व आमकां पळयतना हे देवाचे स्मारक के म्हणून सकून दी. बापा, बीन खाता बीन जिवीत आमकां खालतेपणाद्वारे दयान फोव कर म्हण मागता बापा, त्या तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.